आपणे गोंय कॅशलेस वचपाची घोषणा केल्ली तेन्ना सरकाराचो 20% कारभार कॅशलेस आशिल्लो. आता तो कितलेशेच पटीन वाडला. पर्रीकार डिजिधन एक्सपोच्या उक्तावणाक उलयलो. सरकाराचे पेमेंट 100% कॅशलेस. मात येणावळ कॅशलेस करतले जाल्यार प्रत्येक खात्याचो स्वतंत्र अकाउंट करचो पडटलो. सध्या बँको नोटबंदीत बिजी आशिल्ल्यान खंय कॅशलेस वचपाचेर तितले लक्ष दिवंक पावल्यो ना. बँको आनी मोबायल कंपन्यांनी एक्सपोत तांचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रदर्शनाक दवरल्यात. This is one of the mode of payment where Government of India is promoting people to use less of cash, use digitized mechanism through which payment can be made, thereby reducing the quantum of cash requirement. It can't say because many of the banks are not ready with data. They are too busy with this demonetization process. But it had definitely increased to more than double. That much we are confirmed. You have to take into consideration that because of demonetization, banks were also overloaded. So certain issues need some time to. But payment-wise, Goa government is 100% cashless from 2013. डिजिधन मेले के मेरे ख्याल से इस पहले कार्यक्रम में आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं. प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम जो कि हमें गांव में किसान तक एक कार्यक्रम पहुंचाने के लिए इस डिजिधन मेले का आयोजन किया हुआ है. 8 नवंबर से पहले हम जो ट्रांजैक्शन करते थे वो सब 80% ट्रांजैक्शन वो कैश में था. कम से कम पर्सनल यूज के लिए हम नोटों का ही पैसों का ही ट्रांजैक्शन करते थे. लेकिन आज जो कुछ थोड़ी कठिनाइयाँ आई है, जब नोट बैन का जो विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और इसके कारण आप लोग सब जानते हैं. In a state like Goa where we claim that we are topping in literacy, we are number 1 in digital literacy. Over the years, I remember it was in 2001 that 2001 and 2002, under the leadership of Mr. Manohar Parrikar here in Goa, all benefits to the beneficiaries were initiated through direct bank transfers. बीजेपीचे मंडळ कार्यकर्ते आणि बूथ अध्यक्षांनी बीजेपीचे उमेदवारीक सध्याच्याच आमदारांची नावां सुचयल्यान बुधवारा 35तल्या 6 मंडळांची मिटींग जाली. मांद्रे, थिवी, सालिगांव, हळदोणा, सांखळी आणि म्हापशा मंडळांची मिटींग जाली. सध्या उमेदवार म्हूण थारल्यात ते मांद्र्या पार्सेकार, सालिगांव परोळेकार, थिवी किरण, सांखळे सावंत. म्हापशा मंडळाची मिटींग उसरा मेरेन चलतली. तांकां आमी एक निवडणुकीचो भाग म्हणून कॅन्डिडेट प्रपोज करपाक सांगता. ते समज आनी कोण दुसरो आसल्यार ते सांगता. अशें सकाळच्यान जालां आमचें. आज हळदोणा, मांद्रे, थिवी, सालिगांव, सांखळी आनी हो तेंचे कडल्यान एक प्रपोज करता नांव. तें चालू आसा. मागीर कितें नांवां येता कशें आहा तें करून मागीर फुडें धाडटले. सो मोस्टली जे सिटींग आहा तेंची नांवां प्रपोज जाल्या तशीक आसाच. येता नांवां मोस्टली सिटींगां तेंची येता आनी त्या हितूंतल्यान मागीर ही फायनल स्टेज न्ही. मागीर आमी पार्लमेंटरी बोर्डाक प्रपोज करता आनी पार्लमेंट बोर्ड डिक्लेअर करता नांव. तेन्ना तो खरो कॅन्डिडेट मागीर जाता. सादारण म्हाका दिसता 8 जानेवारी पर्यंत हो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जातलो. खंय चुकून उरता थंय मागीर 15 जानेवारी पर्यंत जाता. कारण इलेक्शन डिक्लेअर जातलें न्ही एक ह्या आठवड्यात जातलें फर्स्ट विकाक. जाल्यार उमेदवाराक भोंवपाक मेळपाक मागीर. आनीक एका आमदारान राजीनामो दिलो. गोवा विकास पार्टीचो नुवेचो आमदार मिकी पाशुकोन आमदारकी सोडली. मिकी 30 तारखेक गोवा स्वराज पार्टीत वता. UGDP कडेन सोयरीक फिसकटले उपरांत तो आतां गोवा स्वराज पार्टीत गेला. माविन आनी मडकयकारा उपरांत आमदारकी सोडपी मिकी तिसरो. आयज आमी
विधानसभेचे रिजनेशन दिला आणि तशें जे आमी पक्षान आशिल्ले गोवा विकास पार्टीचे रिजनेशन दिला आनी हांव आतां फ्री आहा. 30 तारखेर ह्या म्हयन्याचे सकाळचे 11 हांव गोवा स्वराज पार्टी गोवा गुड गव्हर्नन्स पार्टी हाका जॉइन जाता आनी फुडलो प्लॅन मागीर ह्या पक्षाचे जे हांव भितर आसा त्या पक्षान जे म्हाजे लिस्ट आहा म्हणजे सांगात आमदार फुडाराक आमदार जावपाचे आसा तेजी लिस्ट हांव फुडल्या आठवड्यान आउट करतलो पयलीं. सद्या फर्स्ट लिस्ट हांव करतलो 15 आउट करतलो. आमच्या पक्षाचे म्हणजे आमचे इतले मात सुमार आमी 30 सुमार बसयतले. फर्स्ट लिस्ट हांव नेक्स्ट विकान आउट करतले उपरांत फुडल्या विकान दुसरे आउट करतले. सो आतां वेळ ना, आतां सुरवात आमची कॅम्पेन करपाची. घेऊया एक ब्रेक.